ओएनजीसी संदर्भात नोकरी फटवणूक उजवाडाक हाडून लेगीत आनी कागाळी करूनय ही फटवणूक आडावपा खातीर कसलीच कारवाय जावना अशें दिसता। ह्या नोकऱ्या संदर्भात दिसाळ्यांनी जायराती अजून येतात। हाचे वेल्यान सरकार असंवेदनशील आसा हें स्पश्ट जाता म्हूण सावयो कुतीनो उलयला। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। कांय दीस आदीं आमी एक इश्यू हायलायट केल्लो आनी तो इश्यू म्हणल्यार जॉब दिवपाचो रॅकेट। ओएनजीसी जे आसा बेतूल थंय जॉब्स आसा म्हूण एडवर्टिजमेंट येता आनी हे एडवर्टिजमेंट एक म्हयनो मायज जालो चालू आसा आनी आमी तो हायलायट केल्लो कित्याक कितलेशे भुरग्यांचे पयशे गेल्ले आहा तातूंत। कित्याक हे एडवर्टिजमेंट चोवन आमचे जे अनएम्प्लॉयड यूथ आहाय ते एप्लाय करता CV धाडटा आनी इमिजिएटली मागीर तांकां पयशे भरपा लायता। 2150 मागीर सेकंड 5750 मागीर 9500 मागीर 13500 हे भाशेन वेगवेगळे एमाउंट्साचे तांकां पयशे भरपा लायता फॉर डिफरंट पर्पज। अपॉयंटमेंट लेटर सुद्दां धाडटा सामके ओएनजीसीचे लेटर हेडाचेर बी। आनी जो अनसस्पेक्टींग यूथ आसा कित्याक आज करप्शन इतलें वाडलें आहा की तुका गव्हर्मेंट जॉब मेळटा जाल्यार लाखान रुपया लागता, 5 लाख 10 लाख ताजे हिशोब ना। सो लोकांक कितें दिसता आमचे जे भुरग्यांक जे इतले डेस्परेट आसा कित्याक अनएम्प्लॉयमेंट वाडलें आहा आख्खे गोंया प्लस इंडियाकूय सांगपा म्हणल्यार आनीक ते बाबडे विथआउट नोईंग इनोसंटली ते एप्लाय करतात आनी ते टायम टू टायम जे इन्स्टॉलमेंट ते भरपा लायतात ते बाबडे धाडटात पयशे कन्सिडरींग दॅट इट इज जेन्युइन म्हण। कित्याक क्लॅसिफायड एडवर्टिजमेंट्स येता आनीक जेन्ना आमी हो हायलायट केल्लो आमी एक्सपेक्ट करताले की ओएनजीसी जावं और इवन पुलीस जावं हाजेर कितें तरी एक्शन घेतलें म्हण, पूण चोवपाक गेले जाल्यार आजून पासून एड्स येता। काल एक मराठी डेलीचे येयला, आज एक मराठी डेलीचे येयला, सेम एडवर्टिजमेंट, फक्त ईमेल एड्रेस चेंज केल्लो आसा एक फावट, पूण टेलिफोन नंबर मोबायल नंबर दोन जे मोबायल नंबर दिल्ले आहा ते सेम आसा, तेजेर कांयच चेंजीस ना। सो इतले सुमार तांकां फ्री हँड दिल्ले आसा आमच्या ऑथॉरिटीन, खंयच तांकां ब्लॉक करपाक सोदना जाल्यार कितें सुमार कसलें सरकार चलता आनी कसलें एडमिनिस्ट्रेशन चलता आमकां कांय समजना। अनएम्प्लॉयमेंट इतलें वाडलें आहा, इतले लो भुरगीं सांगपा म्हळ्यार अनएम्प्लॉयड आशिल्ल्या कारणान जॉब सोदता डेस्परेटली, दीस रात ते पेपर पळयता खंयच्यान जॉब्स आसा खंय आपणाक नोकरी मेळटली आनी असले जेन्ना येता क्लॅसिफायड एडवर्टिजमेंट्स येता ते बाबडे एप्लाय करता आनी फसतात। हांव सेकंडली हांव इवन एपील करता जे न्यूज पेपर्स आसा लोकल न्यूज पेपर्स जावं ताणें मातशें हाजेर सादूर रावचें आनी असले एड्स जे ओएनजीसी जॉब्स आसा हे फेक मागता तेंचे लागीं की हे एड घेवची न्ही आनी पब्लिशूय करची न्ही। आनी सपोज तुमकां तें इन्फॉर्मेशन आहा हे एडवर्टिजमेंट कोण घालता जाल्यार तुमी मातशें पुलिसाक कळोवचें सो दॅट हे जे कल्प्रिट्स आहा ते खंय तरी सांपडपा खातीर, कित्याक आमचे गोंयकाराचे आमचे भुरग्यांचे आनी तांचे आवय बापायचे पयशे अननेसेसरी हे वयता वगडायतात आनी स्कॅम जावन पडटा। ते मागता आमच्या ऑथॉरिटींतले मातशे दोळे उगडा आनी मातशें हाजेर कितें तरी एक्शन घेया।